अशें तो लोकांक कोणे उलयता थंयच आसतना अवचीस ताची आवय आनी ताची भाव भयणी पावून सोडली आनी भायर उबी रावन ताचे कडेन उलोवंक सोदताली। पूण आपणाक ती खबर दितल्या लागीं उलोवन जेजून म्हणलें, म्हजी आवय कोण, म्हजी भाव भयणी कोण? आनी आपल्या शिसांक हात दाखोवन ताणें म्हणलें, ही आसात म्हजी आवय आनी म्हजी भाव भयणी, कारण स्वर्गार आसत्या म्हज्या बापाची खोशी करता तितली म्हजो भाव, म्हजी भयण आनी म्हजी आवय।